पेटचावाडा, हरिजन वाडा, क्रिस्टन वाड्याचेर पेडण्यात लोकांक उदका खातीर हाल जातात. सारकें उदक मेळना. आयलें तर उदक रातचे उसरां 3-2 वरांचेर येता. थारावीक असो वेळ ना. मागीर आमी जागरण करपाचें काय कितें असो प्रश्न थळावे करतात. हो प्रश्न बेगीन सोडून उदक आयलें ना तर खात्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा काडपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. हांगा एक 100 बांधला तेंच्यानी 2 वर्सां जाली होणको मारून दवरला आनी आमची ही मेन लायन आनी आमच्या घरा लोकांची घरांनी भुरगीं आसात ल्हान ल्हान ते आतां 2 वर्सां जाली ते होणकोच कोण पुरी ना. थंय 2-4 फावटी भुरग्यांक कुत्रो येयलो मदीं गाडयेक एक्सिडंट जाले गाडयो लोकांचे पडले ते आमकां डायरेक्ट विचारता तुमच्या हे देखीक होणको आसा तो तुमकां पुरूंक जायना ते आमकां विचारता. पण होणको कोणी मारला होणको आता कोणी मारला ते नळकरांनी मारला आम्ही नको नळकरांचे न्हू ते आमदाराचे आम्ही सांगानूय येयला ते आमदाराक काय सांगपाची काय आमकां कांयच कळना तो फक्त वोटिंगा पुरतीच येयला. आता तेणी आमकां सांगलेले तुम्ही म्हाका जिखोवन हाडा मागीर तुमचे आपूण सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करता. पहिलीच जेन्ना तो आमदार येयला न्हू आमदाराकडे आम्ही असो प्रश्न मारलेलो सर आमकां आनी काय नाका फक्त आमची पाणयाची सोय करा. पण आमचे मेन म्हणजे पाणयाची सोय न्हू तेणी येवन पासून आमकां काय विचारूंक ना विचारूकय ना आणि काय सांगाकूय ना आणि हे लोक काय सांगता ना सांगता ते आम्ही नको येना असे आमचे हाल जावन पडले पाणयाक लागून आता अजिबातच येना. आधी ये म्हणजे सर असे पाणी रातच्या 4 येतात 2 येतात 2 डायबिटीची मनशा कशी पाणी भरूंक शकता तो मेन प्रॉब्लेम. आता सगळ्या लोकांक डायबिटीज झाल्या रातच्या 4-12 तर तेका येयला ते शेजारी तर 12 येयला म्हाका येता 3 म्हणजे तितको अगर आम्ही जागरण करून बसपाची कितकी जागरणा करपाची. बाकीचे म्हाका तू सांगता डायबिटीज जर मनशा तर अशी रातची तर जागरणा केली जाल्यार तेंचे कोण हे करता. ह्या 2 दिसान जर उदीक येयना जाल्यार इतलो लोक आमी आहा न्हू तितले लोक आमी डिपार्टमेंटान वयतले आनी कौन्सिले वचून तेंच्यार पडटले. आणि अशें न्हू गे ताका मोठ्यान सांगे जर आमकां आयच्या भागाच्या भितर तर उदीक येयना जाल्यार आमी फाल्यां पेटण्याक हंगामो करतलो तूं पळया आमी सांगता सो आनी आमकां काय नाका आमकां 6 मेरेन फाल्यां उदीक येवंक जाय आमकां आनी काय नाका आमी खूब फाटी वचून वचून येयल्या आमचो जीव आतां कंटाळला जाल्यार आमी थंय उपोशनां करतले. ती सांगले जाल्यार ते म्हणटात की ना ते तुमचे पायपा सारकी ना आनी कितें सारकें ना आनी कितें सारकें ना आमी तेंची तो गजालूच सोडली. कित्याक दिसय पडटा आमच्या जाणटेपणाचे तांकां कित्याक म्हणून बसते विचारना आमच्या तोंडाचें हें करून म्हणून आमी ताका लागून आनी तांकां आतां विचारपाचेंच सोडलें. येता जाल्यार येता ना येता ना येता. आतां कितके दिसांनी आमकां 2-4 दीस जाले मातशे पाजरोणी कशें येयले ताका विचारलें आयज तुका येयलें तर तुका कशें कळ्ळें रे हेका येतलें तेका ना अशें म्हणून कशें कळ्ळें. तुमी जाणा न्हू अमक्या नळाक खंयचे येतले अमक्या नळाक खंयचे येवचे तुमकां खबर आमकां खंयचे येतात तरी सारके टायमींग तरी सोडा न्हू ते. आतां खंयचो टायम उदीक येयलें जालें आनी आमकां खंयचो टायम तो खबरूय ना आमी नळ बंद करून दवरले आनी काय नळा कडेन वयता. आमकां तेंचे व्हडलें काय ना आमी आमकां तेंचो आमकां खाली फुकट टायमींग सारकी दिया पण पयऱ्यान तर दिल्यार खंयचो टायम हे आमकां कळ्ळें. आतां आमकां 10चो म्हणून टायम दिलेलो न्हू तर 10च्या टायमाक आतां उदीक ना आमकां. आतां रातची आमी म्हाका सांगता आमकां 3:30 सुमार उदीक 2 तिपां चेड्यान घोवान म्हाज्यानी चेड्यान उठोन कित्याक म्हाका डायबिटी आहा म्हाका डायबिटीक लागून उठोन म्हाका उबें रावपाक जायना. त्या भुरग्यांनी 2 तिपां भरून दवरले मागीर सकाळी सांजेचे येयले काय कळशे घेवन बांयचेर वयतात. 15 days उदक नासलें आनी आतां हय 15 days उदक नासलें आतां लेट रातचे 3-2 येता. आमकां भुरगीं आसतात सकाळी फुडें उठचें पडटा बेगीन तांकां इस्कॉलाक पावोवपाक तेका लागून आमचे प्रॉब्लेम आमकां 8 नासलें न्हू आफ्टर 2 आतां ऑल्टरनेट डेज येता एक दीस सोडून येता. येता ते ऑल्टरनेट डेज येता पूण लेट मदयांचेर सारकें 3-4 सारकें आनी ते मातशें येयले जाल्यार वद्या वर 1 वर लास्ट मागीर ते जाय तितले तितून करूंक जाय. तुमी कितें डिमांड करता? आमीच डिमांड करता आमकां मातशें बेगीन उदक काड आनी नाजाल्यार तूं 4 hours नाजाल्यार 3 hours बसून उदक जाता धाडटा पूण फास्ट धाड.